नमस्कार सगळ्यांक चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. माझे नाव विनोद पेडणेकर, टेमवाडा मोर्जी. आणि यंदा आमचो वर्सात 11 दीस गणपती असता आणि दर वर्सा आमचे इको फ्रेंडली डेकोरेशन असता. गेल्या वर्सा आम्ही पोफळी बांबू ह्याच्यापासून केलेले, पण ह्या वर्सा आम्ही लवाचे शेंद्रे, एक जुने शेंद्रे मेळटा पळय, ते शेंद्र्यापासून आम्ही डेकोरेशन केलेले आहा. प्लस आम्ही सगळे म्हणजे सुमाची दोरा यूज करून सगळे इको फ्रेंडली डेकोरेशन केलेले आसा. कितले दीस लागले तुमकां? 8 दीस आमकां लागले टोटल करपाक. ह्या वर्साचो गणपती शिरोड्यासून हाडलेलो आसा आणि गणपतीक जे आसन केला आहा ते शेंद्रे आणि तेजे मकार केलेले आहा. टोटल शेंद्र्या पासून केलेले आसा, दोर आणि शेंद्रे यूज करून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.